पणजेक स्मार्ट सिटीचो दर्जो मेळ्ळा, पूण रस्त्याची परिस्थिती पळयल्यार ही स्मार्टनेस नेमकी खंय आसा असो प्रस्न आतां उप्रासता। पणजे स्मार्ट सिटींतलीं कामां लोकांनी पळयल्या आनी अणभव लेगीत घेतला। पणजेच्या फेरीबोट जंक्शना लागसार येरादारी वेगान धांवता आनी लोक खतरो के खिलाडी जावन जीव मुठीत धरून झेब्रा क्रॉसिंगे वयल्यान क्रॉस करतात। मात झेब्रा क्रॉसिंगाच्या अर्द्या भागार डिवायडरान अतिक्रमण केल्ल्यान लोक नेटान आपटूंक लेगीत शकतात। आतां स्मार्ट सिटी म्हणून इंजिनियरांनी हे स्मार्ट काम केलां जाल्यार खबर ना। झेब्रा क्रॉसिंगाक सारको पेंट लेगीत करूं ना, जंक्शनार सारके दिका दाखोवपी तकटेय ना। सगळोच घुसपागोंदळ जाल्ल्यान लोकांचो जीव सध्या धोक्यात आयला। स्मार्ट सिटीचें काम जालां, पूण लोकांची सुरक्षीतताय अस्मार्ट कित्याक उरल्या? पळयात हो खासा स्मार्ट रिपोर्ट। हांगा तुमकां सांगपाचें म्हणल्यार मनशाचो व्हॅल्यू इतलो जाला, गोरवां भाशेन जाला। ते पळय गोरवां आसता, जनावरां आसता, ते भाशेन हिंगा व्हॅल्यू जाल्लो आहा। आतां तुमी हिंगा पळयता आमी झेब्रा क्रॉसिंगाचेर क्रॉस करता, पूण एक व्हेकल हिंगा क्रॉस करता म्हणून थांबना। दुसरें म्हणल्यार तुका सांगपाचें म्हटल्यार हिंगा झेब्रा क्रॉसिंग पळय मारलेले आहा, ते अनआयडेंटिफाय आहा। हिंगा हाफ झेब्रा क्रॉसिंगाचेर बॅरिकेड आहा, विच इज इल्लीगल एज पर द लॉ। आता तुम्ही हिंगा पळया, हिंगा हाफ झेब्रा क्रॉसिंग, पेडिस्टर क्रॉसिंग, हिंगा आता जर तर तू वसो येता जाल्यार हिंगा मनशाचे लायफ रस्त्याचेरूय खंयची एक व्हेकल तुका थांबपाची ना। आणि तू हिंगा पावलो म्हणटच गोरवां पळय कशी येता, गायो बा हिंगा कितें बॅरिकेड मेवली म्हणटच सायडीच्यान सरोन येवचें पडटा। सो ते भाशेन हे हिंगा झेब्रा क्रॉसिंग हिंगा पेंजीम स्मार्ट सिटीन घाल्लें आसा। सो तुम्ही आता पळया, हिंगा हांव क्रॉस करतलो जाल्यार एक व्हेकल लागून तुका ना म्हण स्लो जायना, स्लो जावपाचे थांबपाची सोडूच खबर, पूण स्लो लागून जायना। सो इतले हिंगा रिस्क आहा। हे आता कित्याक लागून जायना तुमकां सांगपाचें म्हटल्यार पयले सध्या हे झेब्रा क्रॉसिंग पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंगाचो पेंट आहा। सो हो पेंट तुम्ही पळयत जाल्यार हो तेजो पेंट गेल्लो आहा। हो पेंट हिंगा पेंट मारपाचो न्हू, पूण सर्टन समथींग 5 mm हिंगा तेणी थिकनेसाचो हिंगा सिमेंट घालपाचे, हो तो त्याचो पावडर कितें येता पळय तो, नॉट अ ऑयल पेंट। सो ते एक जाल्ले आहा। आनी जर तूं क्रॉसिंग करतलो जाल्यार हिंगा 50 to 100 मिटर्सांक एक सायन बोर्ड ना। हे जालें दुसरें। तिसरें हिंगा हे सिग्नल आहा, त्या सिग्नलाचो इंडिकेटर पेटपाक जाय आसलो, तेजी फ्लॅश लायट ऑरेंज लायट पेटोंक जाय आसली। सो द ड्रायव्हराक कितें कळपाक जाय हिंगा कितें तरी क्रॉसिंग आहा, वो देर इज अ समथिंग यू हॅव टू बी इन अटेंशन। सो इधर झेब्रा क्रॉसिंग, पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग वो कितें आहा ते ड्रायव्हराक कळपाक। पूण हिंगा गाडी 40 to 60 स्पीडीचेर येता, ती रावपाक हिंगा तेका टायम आसना। आनी हिंगा पेंटिंग सामकें ना, ना म्हणे स्मार्ट सिटीन कांयच सारकें ना। आनी तुमकां सांगपाचें म्हणल्यार हे झेब्रा क्रॉसिंग, हाफ झेब्रा क्रॉसिंग हिंगा बॅरिकेड घालून ब्लॉक केल्ले आहा, विच इज कंप्लिटली इल्लीगल। हे हांवूच सांगना, कित्याक तूं NGO आमी NGO कडेन उलयले, गोवा कॅनाच्या रोलन मार्टिना कडेन। सो तेणे लागून सांगले इट इज कंप्लिटली रॉंग म्हणून। सो हे तुम्ही पळयता ते हिंगा हाफ झेब्रा क्रॉसिंग कशें ब्लॉक केल्ले आसा पळय ते। सो हे आता जावपाक कारण तुमकां सांगपाचें म्हणल्यार हिंगा पळय कोण सुपरवायझर आहा वो इंजिनियर आहा, ते सायटीचेर येयना। सायटीचेर येवन ते काम सुपरवायज करना, वो ते काम कशें जालां ते पळयना। हे फकत ऑफिसर आहा पळय ते, जावं PWDचे वो रोड डिपार्टमेंटाचे, ते फकत आपणाच्या ऑफिसान AC कॅबिनान रावन आपणाची सॅलरी घेता, पूण सायटीचेर येवन बाबा ते काम कशें जालां आनी कितें हें आहा तेजें फॉल्ट कितें आहा ते रेक्टिफाय करपाक हिंगा ऑफिसर वो तेंचे सुपरवायझर कोणूच येयना। हे गव्हर्नमेंट ऑफिसरांक लागून हे निग्लेजन ऑफ ऑन द स्ट्रीट वो खंयची सेफ्टी प्रिकॉशन हे फेल जाल्ले आसा।